प्रदेश काँग्रेसीच्या चिंतन शिबिरात काँग्रेसीन पक्षाच्या सुसेगात फुडाऱ्यांक बरेच उजरावन काढल्यात। आवाज काढात, रस्त्यार येवंक लागात, ना जाल्यार पक्षाचे भायले दार उक्ते म्हूण सगळ्यांक सांगून धाडल्यात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोंयचो प्रभारी दिग्विजय सिंग चेल्लाकुमार आनी प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान गटबाजी करतल्यांत बरीच कडक भाशा वापरली। पणजे अपक्ष म्हणून रावंक तयार जाल्लो आमदार बाबुशाकय उबो रावल्यार परत तोंड दाखोवपाचें ना म्हणून रकाद पावयला। पळयात रिपोर्ट। फाटल्या सप्तकांत शेनवार आयतार 2 दीस प्रदेश काँग्रेसीचे दोनापावला चिंतन शिबीर जाले। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग शिबिराक आशिल्लो। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण काँग्रेसीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक बरेच उजरायल्यात। आमदारांकूय सुसेगाद जाल्यात म्हूण वडीर काडले। पक्षाचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक सांगून धाडला ते अशें। चिंतन शिबिरान पक्षान आमदार माजी आमदारांक उजरायले। काम करून दाखयात, ना जाल्यार पक्षाचे भायले दार उक्ते। काम करिना जाल्यार त्या जाग्यार दुसरो फुडारी सोदतले। लोकांच्या प्रस्नांचेर सरकाराचेर तुटून पडात, रस्त्यार देवात। शिटकावणेंतल्यान विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे सुटलो ना। विधानसभेन विरोधी पक्ष फुडारी आवाज काडूंक सोदिना म्हूण चिंतन शिबिरान मुद्दो आयलो। फुडल्या अधिवेशनात आवाज काडटा म्हूण खंय राणे उलयला। पणजे सावन आमदार बाबूश अपक्ष म्हूण उबो रावंक सोदता। ताकाय पक्षान बरोच कडक संदेश दिवन धाडला। आतां पक्ष सोडल्यार परत काँग्रेसीक तोंड दाखोवपाचें ना म्हूण बाबुशाक ताची घरकान्न आमदार जेनिफर मॉन्सेराता कडल्यान रकाद पावयला। बाबुशान चिंतन शिबिरान तोंड पसून दाखयलें ना। शिबिरान आयिल्ले कडेन जेनिफरा कडच्यान बाबुशाक रकाद पावयलो। बसकेचो परिणाम कांय सद्याचे आनी आदल्या आमदारांचेर 2 दिसां भितर दिसलो। शिबिरा उपरांत कांय जाण कामाक लागल्यात। फाटले 2 दीस सुनील कवटणकारा बरोबर पत्रकार परिशदेक आमदार पांडुरंग मडकयकार आनी आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस दिश्टी पडलो। बाबू आजगांवकारान मडगांवां पालिकेचेर मोर्चो काडलो। शिटकावणेचो नेट कितलो तेंप तिगता तो पळोवचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। दिल्लींतल्या सामुहीक बलात्काराच्या घडणुकांतल्यान देख घेवन गोंयचे पुलीस बायलां खातीर स्वसंरक्षण क्लासी सुरू करपाचे आसात। गोंय पुलिसाचे 1091 बायलां हेल्पलायनीचेर दिसाक सरासरी 2 ते 3 फोन कॉल्स येतात। अंदू आतां मेरेन 1091चेर सुमार 800 कॉल्स आयल्यात। 2011 सुरू जाल्ल्या हेल्पलायनीची रिपोर्टिंग पद्दत जाग्यार घालूंक पुलिसांक 3 वर्सां लागलीं। दिल्लींतले निर्भया बलात्कार केशीक 2 वर्सां जातना पळयात खासा रिपोर्ट। We are planning to conduct self-defense classes for the girls, student, colleges, schools, so that they can be confident while moving in the area or dealing with the goons or antisocial elements. दिल्लीन 2 वर्सां फाटीं निर्भया बलात्काराचे घडणुकेन सगळो देश हाल्लो। लोक रस्त्यार देंवले। 2011 सुरू केल्ली ही पुलिसांची 1091 हेल्पलायन निर्भया केशी उपरांत डिसेंबर 2012 परती जिती जाली। ह्या हेल्पलायनीचेर फाटले 11.5 म्हयन्यांत 16 डिसेंबर मेरेन 802 फोन कॉल्स आयल्यात। हो आंकडो पळयल्यार गोंयचे परिस्थितीचो अदमास येवंक पुरो। 12 डिसेंबराक पुलिसांनी बायलांक कागाळ करपाक खासा ईमेल आयडी जाहीर केली। आतां 19 डिसेंबरा सावन गोंय पुलीस प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर खासा वुमन डेस्क सुरू करता। State of Goa, we have launched various initiatives, and number one is the women help desk. Women help desk in all police stations attended by the women police personnel only. Recently, last week only, we have launched the Goa Police exclusively email address, so that the women can lodge a complaint through email, dedicated email. ह्या वेवस्थेक लागून पीडित बायलांक कागाळी खातीर फुडें सरूंक मोठो आदार जाला म्हूण बायला हेल्पलायन आनी ईमेल आयडीचो मुखेली पुलीस अधीक्षक उमेश गांवकार म्हणटा। Actually, the email ID helps because at that moment nobody questions about the identity of a person, because once the complaint comes on the email ID, then it is being inquired either by a women police station, because normally now the complaints related to the ladies are being inquired by the lady staff only. For the support and assistance of the victim, always the lady police are involved in it. FIR केलो म्हूण पुलिसांची जबाबदारी सोंपना। हेल्पलायनीचेर आयिल्ले प्रत्येक केसीचो निमणे मेरेन निकाल लावंक क्रायम ब्रांचीच्या एसपीक खासा अधिकारी म्हूण नेमला। SP Crime is a nodal officer. He is in charge of women police station, both the women police station, and I have instructed SP Crime to supervise this helpline, to desk also, to self-defense classes also,
and the email address also. So he is coordinating, supervising, and he is following up these issues. मात 2011 सुरू जाल्ले हे विमन हेल्पलायनीचेर आयिल्ले कागाळींचो निकाल लावंक 3 वर्सां जाली तरी पुलिसांची वेवस्था धड बसना. हे हेल्पलायनीचो फुडार दिसता तितलो सोंपो ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊ एक विराम.